नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश पुरवामोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. टास्क फोर्सान दाखयल्ल्यो कला अकादमींतल्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर काडटले नवे टेंडर. ₹1 खर्च करिनासतना त्याच कॉन्ट्रॅक्टदारा कडल्यान करून घेतले काम. उपरांत कॉन्ट्रॅक्टदाराक करतले ब्लॅकलिस्ट. मुख्यमंत्र्याची माहिती. मुखेलमंत्री म्हणटा एनआयओचो अहवाल अजून वाचूंक ना. अहवाल वाचून जाल्या उपरांत भुमिका करतले स्पश्ट. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या वक्तव्याचेर आरजीच्या मनोज परबाची टिका. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेक एका सप्तका भितर 2 म्हयन्याचो निधी दिवपाचें मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. कांय प्रशासकी कारणांक लागून पयशे दिवपाक जालो कळाव म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्याचे स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साच्या संस्थापक डॉनाल्ड फर्नांडीसाची माहिती. काँग्रेसीच्या काळात घेतिल्ले मिटर रिडरांक करतले नोकरेंत कायमस्वरुपी. मंत्री ढवळीकराचें आश्वासन. राज्यांत अणुऊर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें केन्नाच म्हणूंक ना. ढवळीकराची काँग्रेस आनी आपाचेर टिका. राज्यांतल्या IAS आनी IPS अधिकाऱ्यांच्यो मोठ्यो बदल्यो. गीता ओम वीर सिंग अंचिपाका यशस्विनी हांची गोंयच्यान बदली. गोंयचे IAS मरडकार आनी गडकार परतून गोंयांत. बेकायदेशीर गोमांसाची तस्करी करपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांन 70 केरी चेकपोस्टाचेर दोगांक केली अटक. 400 किलोच्या परस चड गोमांस केले जप्त. आनी आतां खबरो विस्तारांत. टास्क फोर्सान दाखयल्ल्या कला अकादमीच्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर नवे टेंडर काडटले आनी ₹1 खर्च करिनासतना त्याच कॉन्ट्रॅक्टदारा कडल्यान हें काम करून घेतले आनी उपरांत त्या कॉन्ट्रॅक्टदाराक ब्लॅकलिस्ट करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कला अकादमीचो तांचे रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी घेतले. दोनूय कमिटीचे घेतले. टास्क फोर्स पयली अपॉयंट केल्ली घेतली, दुसरी घेतली. सगळीं कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिला, पूण तेंचो सावंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरी प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, विदाउट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो. सगळ्यांनी जी टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो आनी तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलेलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळीं कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो, तेका पेमेंट करचें ना. तेका एवरी इयर कितें तरी तेका AMC करपाक काडलो. AMC करूंक आनी तेका दवरिना, पुरो जाता तो बंद जालो. तेका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत तेज्या कडल्यान सगळीं कामां करून घेवन सोंपयतली. म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिलें म्हणून गोंयांत कांयच परिणाम जावचो ना हो NIOचो वादग्रस्त अहवाल मुख्यमंत्र्यान आजून वाचूंकूच ना. अहवाल वाचता आनी उपरांत ताचेर उलयता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हाचेर आरजीच्या मनोज परबान टिका केल्या. गोंय आनी कर्नाटका मदीं म्हादयच्या उदकाक लागून कितलींशींच वर्सां जालीं वाद सुरू आसा. प्रकरण कोर्टात आसतनाय कर्नाटकान पयलींच सगळी तयारी केल्ली आसा. अदीं मदीं तांचे नाडेपेनाय चलतात. अशें आसतना म्हादयचें उदक मलप्रभेर व्हेलें जाल्यार ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना म्हूण धक्कोदायक अहवाल कांय दिसां फाटीं NIOन दिल्लो. हे अहवालाचेर आरजीन आक्रमक भुमिका घेतना आंदोलनूय केल्लें. पर्यावरण अभ्यासक राजेन केरकारानूय ह्या अहवालाचेर टिका केल्ली. मात इतलें सगळें जाल्लें आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अजून तो अहवाल वाचूंकूच ना स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगलें. NIOचो रिपोर्ट हांव वाचता, ताज्या उपरांत रिएक्शन दितलो. NIOचो रिपोर्ट दिला सबमीट केला आनी वाचल्या उपरांत रिएक्शन दितलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेक एका सप्तका भितर 2 म्हयन्याचो निधी दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. अर्थसंकल्पांत स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक निधी मंजूर केल्लो. कांय प्रशासकी कारणांक लागून ती येवजण बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्या कडल्यान समाज खात्या कडेन हस्तांतरीत केल्ली आनी ताका लागून ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ऑगस्ट म्हयन्या मेरेनचो कालावधी लागपाक शकता अशें स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचे संस्थापक डॉनाल्ड फर्नांडीस हाणें सांगलें. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेक एका सप्तका भितर 2 म्हयन्याचो निधी दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. शेल्टर होमा खातीरच्या अनुदानाची रक्कम आडून दवरिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केल्लें. आमच्या हक्काचे पयशे मेळ्ळे ना जाल्यार फुडल्या सप्तकांत कट्ट्यो घेवन पणजेच्या रस्त्यांचेर भीक मागतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली.
अर्थसंकल्पात स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक निधी मंजूर केला, मात काय प्रशासकी कारणाक लागून ती येवजण बायलां आणि भुरगीं उदरगत खात्या कडल्यान समाज खात्या कडेन हस्तांतरीत केल्या. समाज कल्याण खात्या कडल्यान ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ह्या विशीं अधिसुचोवणी काडची पडटली. ताका लागून ऑगस्ट म्हयन्या मेरेनचो कालावधी लागपाक शकता. ह्यान फुडें स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स NGO राज्या भायल्या व्यक्तींचे प्रवेश स्विकारचे ना, अशेंय फुडें संस्थापक डोनाल्ड फर्नांडीस हाणें सांगलें. Based on his understanding which he had with us for half an hour, we have gone much more. We have gone beyond what exactly we came for. He has assured that within the next 7 days, he will provide us funds for the next 2 months because of some Basically, he'll be giving us from the budget because there are some nitty-gritty left in the to be done because there has been a change from the women and child to the social welfare. So all these things need to be notified, and if by the time it gets notified, we will be getting the money only in August. But CM has spoken because fortunately Additional Secretary Finance was there, so he suggested that we can give them an advance from the existing budget so that the homes will not be affected. So that was one part we told the CM and he understood. We apologized to him for going to the street again and again. He told us, you have an access to me, why did you not come? But we explained to him that it is not regarding those homes. We will not take any. So how many outsiders are right now in the? We have in our shelter homes. Yeah. As of now, we have 15 to 18 which we have taken a couple of years back. So we cannot just throw them out for various reasons. Which we have told him very clearly, even if you give us the grants, we will not take any non-goals into our home. He immediately said we will write to the respective administration and tell them to take their people back. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. काँग्रेस सरकाराच्या काळात वीज खात्यान ज्या मिटर रिडरांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक घेतिल्ले ते आजून मेरेन कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आसा. तांकां वाऱ्यार सोडल्यात, मात आमी ह्या मिटर रिडरांक आतां कायम स्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां. तशेंच गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगूंक नाशिल्ल्याचें सुदीन ढवळीकरान म्हटलां. दारबांदोडा वीज सब स्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री ढवळीकार उलयतालो. काँग्रेसीच्या काळात वीज खात्यान कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ल्या मिटर रिडरांक आतां कायमस्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां. काँग्रेस सरकाराच्या काळात ज्या मिटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ले तांकां वाऱ्यार सोडल्यात अशी टिका ढवळीकरान केली. धारबांदोडा जाल्ल्या वीज सब स्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री ढवळीकार उलयतालो. आमचे मिटर रिडर आसा, लायन हेल्परान तरी हांवें हातभार लावन कशें तरी भितर घेतले. मिटर रिडर आसा, काँग्रेसी वेळार लायिल्ले आसा काय ना रे? आसा मरे, आजून कॉन्ट्रॅक्टाचेर उरले काय ना? तुमकां खबर नाशिल्ली जेन्ना तांकां घेवपाक तांकां सारकें घेवपाक जाय म्हणून? आतां आमी घेतात तुमकां, आमी घेतात तुमकां, कारण तें कर्तव्य आसा आमचें. तुमी जरी त्या वेळार लागिल्ले आसत, तुमकां योग्य न्याय दिवप हे सरकाराचें कर्तव्य, आनी तें हांवें आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. येतलें आमी गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगूं ना. आमी कितें करपाक जाय हें आप आनी काँग्रेसीन सांगपाची गरज ना म्हूण सुदिनाची टिका. आपूण चर्चेक तयार म्हूण सुदिनान सांगलें. आमी केन्नाच म्हणूं ना की न्युक्लियर पावर गोंयांत आमी तयार करतले म्हणून. पूण जें कितें नवें नवें कितें येता ताजेर आमी अभ्यास करपाकूच जाय. मागीर ते युनियन मिनिस्टर आसूं, हांव एज अ गोवा गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर आसूं किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं, आमचें कर्तव्य तें जें बेस्ट आसा तें गोंयांत लोकांक दिवपाचें, आनी तें दिवपाची तयारी आमी केल्ली आसा. तांणी म्हाका आपान आनी काँग्रेसीन म्हाका सांगपाची गरज ना, हांव तयार आसता तांचे बरोबर डिस्कशनाक. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. बदल्यांचें सत्र चालूच आसा. गोंयच्या प्रशासनान सध्या व्हडलो बदल जाल्लो आसा. IAS अधिकारी यतींद्र मराळकर, संजीव गडकर, शकील उल रहमान, संतोष सुखदेव आणि अर्जुन मोहन हांची गोंयांत बदली जाल्या. तर कांय वेळा पयलीं IAS आनी IPS ऑफिसर जे आसा तांच्यो मेजर ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसा त्यो काडिल्ल्यो आसा. भारत सरकारचें गृह मंत्रालय जें आसा त्यो तेंच्या कडल्यान ही ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसात त्यो येतात. आनी
एगमूट कॅडराचे जे ऑफिसर आसात IAS आनी IPS हांच्यो ट्रान्सफरी जाल्या आनी तातूंत गोंयान भितर जे म्हत्वाच्या पदांचेर IAS आनी IPS आशिल्ले ते आतां ट्रान्सफर जाल्यात दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश आनी बाकीच्या वाठारांत. आनी 2 म्हत्वाचे अशे अधिकारी जे गोंयांतले अधिकारी, गोंयांतल्या नागरी सेवे भितर तांणी फ्रॉम ग्रास रूट लेवलाचेर काम केलां ते IAS जे आसात ते जाल्यात. ते म्हणजे यतींद्र मरलकार आनी दुसरे IAS गडकार. हे दोगांकूय आतां हे दोगूय गोंयचे पूत आतां परत गोंयान आपली सेवा बजावपा खातीर गोंयान येतात. सगळ्यान पयलीं आमी पळोवया की खंयचे ऑफिसर जे आसात IAS IPS तांच्यो खंय बदल्यो जाल्या त्यो. सगळ्यान पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार रमेश वर्मा गोंयान जे आशिल्ले, म्हाका दिसता मुखेल वेंचणूक अधिकारी म्हणून तांची हांगासर ते सद्या काम पळयताले, ते रमेश वर्मा 2009च्या बॅचचे ते आतां गोंयच्यान तांची दिल्ली ट्रान्सफर जाल्या. ताजे उपरांत दुसरे आतां जे अधिकारी आसात ते सुनील आंचिपाका. सुनील आंचिपाका हे गोंयान काम करताले, वेगवेगळ्या हेंचो तेंचे कडेन कार्यभार आशिल्लो आनी मातशे कांय प्रमाणात ते वादग्रस्तूय अशे थारिल्ले अधिकारी आशिल्ले वेगवेगळ्या कारणाक लागून. तांकां आतां आमी जर पळयत जाल्यार ट्रान्सफर मारल्यात दिल्ली. ताच्या उपरांत म्हत्वाचें नांव जें आतां ह्या ट्रान्सफर ऑर्डरीक लागून चर्चेक घालात ते म्हणजे स्नेहा गिते. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी म्हूण त्यो काम पळयताल्यो, बट जेन्ना शिरगांव स्टॅम्पेड जाले ताचे उपरांत ज्या अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यो तातूंत स्नेहा गिते हांचो आस्पाव आशिल्लो. तांची आतां बदली जाल्या आनी स्नेहा गिते हांकां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश हांगासर तांची बदली केल्या. दुसरे आसात ते अश्विन चंद्रू ए. 2019च्या बॅचीचे हे अधिकारी IAS ते गोंयान आशिल्ले, तांची आतां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश बदली जाल्या. आनी एक नांव ते म्हणजे अश्विनी बी. स्नेहा गिते ट्रान्सफर जाल्या उपरांत अश्विनी बी हांच्या कडेन उत्तर गोंय जे आसा तांचे जिल्लोधिकारी पदाचो कार्यकाळ आशिल्लो किंवा ती पद सांबाळटाली, तेंची बदली जाल्या गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश. आनी IPS अधिकारी जे आसले ते म्हणजे ओमवीर सिंग हांची गोंयच्यान दिल्ली बदली जाल्या आनी दिल्लीच्यान गोंयान आयल्यात केशव राम चौरसिया. सो ही म्हत्वाची नांवां आसात. आतां हे जे गेल्यात ते सांगल्यात, तशेंच तुमकां हांवें जशें सांगलें की 2 म्हत्वाचे अधिकारी आनी एक अधिकारी गोंयान आयल्यात ते म्हणजे शकील उल रहमान रेदर. 2013च्या बॅचीचे ते जम्मू काश्मीरांतल्यान आतां गोंयान तांची ट्रान्सफर जाल्या. मागीर संतोष सुखदेव म्हणून जे लडाख आशिल्ले ते गोंयान आतां आयल्यात आनी अर्जुन मोहन लक्षद्वीप आशिल्ले तांकां आतां गोंयान पोस्टींग मेळ्ळां. तशेंच दुसरे 2 म्हत्वाची नांवां जशें हांवें तुमकां सांगली ते म्हणजे संजीव गडकर 2013च्या बॅचीचे गोंयचे अधिकारी IAS म्हणून जाल्ले ते आतां जम्मू काश्मीरच्यान गोंयान आयल्यात. आनी यतींद्र मरलकार जे लडाख आशिल्ले ते आतां लडाखच्यान गोंयान तांकां पोस्टींग मेळ्ळां. सत्तरीगिरीच्या चेक पोस्टाचेर वाळपय पुलिशेन बेकायदेशीर गोमांस जप्त केलाय. बेकायदेशीर गोमांसाची तस्करी करपाच्या प्रकरणात पुलिशेन कर्नाटकांतल्या वसीम असमबाद होंगल आणि सुहेल अहमद एस अत्तर ह्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. ह्या दोगां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा. वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत बेकायदेशीर गोमांस जप्त केलेले आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार केरी चेक पोस्टाचेर जेन्ना बेळगांवच्यान गोंयान येवपी स्कॉर्पियो KA 48M111 ही गाडी जेन्ना बेळगांवच्यान गोंयाच्या दिशेन येताले तेन्ना केरी चेक पोस्टाचेर पोलिसांनी तपासणी केली तेन्ना तेंच्या गाडयेन बेकायदेशीर गोमांस मेळ्ळें. आनी जेन्ना पोलिसांनी चवकशी केली तेन्ना तेंच्या कडेन खंयच्याच प्रकारची कागदपत्रां मेळोना. ताका लागून जी वाहतूक जाताली ही बेकायदेशीर आसलेली. एकूण 1000 किलोचे अंदाजे हे गोमांस आसा. कित्याक आतांच वेटनरी डॉक्टर आसा तेंच्यांनी हांगासर येवन पंचनामा केल्लो आसा. अजुनूय तेजी आंकडो आसा हो कळलो ना, पण जे तेजी किंमत आसा ही लाखो रुपया आसा. आनी ह्या प्रकरणात वाळपय पोलिसांनी 2 जाणांक सद्या ताब्यात घेतलेले आसा. तितून वसीम आनी सोहेल ह्या दोगांचे हितून समावेश आसा. आनी ही जी वाहतूक जाताली ही बेळगांवच्यान गोंयाच्या दिशेन म्हणजे मडगांव हांगासर ते घेवन वयताले. आनी तेन्नाच पोलिसांनी रातचे 1:30 सुमार ही कारवाई केलेली आसा. ह्या प्रकरणात गुन्हा नोंद केलेलो आसा आनी फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपय पोलीस करत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. संजीवनी साखर कारखान्या खातीर फुडली आनीक 2 वर्सां ऊसकारांकडल्यान ऊस घेतले म्हणून सरकारान थारयला. मात सरकार ऊसकारांक जे आर्थीक सहाय्य दिता ते पयली भशेन सगळ्यांक मेळटले काय ते फकत सद्याक उत्पन्न घेतात तांकांच मेळटले हाचेर संभ्रम आसा. बेगीनूच ऊस शेतकार संघटनेच्या बसकेत हाचेर फुडलो फुडार थारतलो म्हणून संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसायान सांगला.
संजीवनी साखर कारखानो फाटली कांय वर्सां बंद आसा, तरी लेगीत सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडल्यान ऊस घेता आनी तांकां आर्थीक सहाय्य करता. पयलीं सरकारान ऊस उत्पादकां खातीर खासा सहाय्य म्हूण येवजण चालीक लायिल्ली. आतां सरकारान ती रद्द करून नवी ऊस उत्पादकां खातीर सहाय्य ही येवजण काडल्या. ह्या येवजणे खाला सरकार आतां फुडलीं आनीक 2 वर्सां ऊसकारां कडल्यान ऊस घेतले आनी तांकां पयशे फारीक करतले. मात ऊसकारां मदीं संभ्रम तयार जाला की पयले भशेन सगळ्या ऊसकारांक सरकार आर्थीक सहाय्य दितले काय फकत जे सद्याक ऊसाचें उत्पन्न घेतात तांकांच दितले. हे विशीं उलयतना गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हांणी सांगलें की तांचे वैयक्तीक मता प्रमाण पयले सारकी सगळ्या ऊसकारांक सरकारान अर्थीक मजत दिवपाक जाय. हाचेर अधिकृतपणान फुडें कितें करप हे संघटनेच्या बसकेंत थारतले अशें देसाय हांणी सांगलें. चीफ मिनिस्टर आमचे सीएम साहेबान सांगला की फॅक्टरी चालू करता म्हणून. पण आमी खंयच्या आशेत हे जावपाचें. फॅक्टरी चालू करता म्हटल्यार बरोबर आहा, पूण थंय पळोवंक गेल्यार कांयच येना, अजून फॅक्टरीची हालचालूय काय ना. आनी तेन्ना हे नोटिफिकेशन जे दिल्लें आहा तितून म्हटल्यार कितें फक्त ऊस असलेल्यांकूच हांगासर हे मेळटलें म्हणून. तेन्ना ती आमी म्हणटा कितें, जे कोणी ऊस आनी हे डेबिटेड क्रॉप केल्लें आहा, जी स्कीम पयलीं चालू आसली ती स्कीम आमकां फुडें परत आनी तुमची फॅक्टरी चालू जायसर दवरा. 1 वर्सां फॅक्टरी चालू जायना, स्कीम बंद करा, पुणून एकदाची फॅक्टरी चालू करून तुमी ती आमकां शेतकऱ्यांक दिलासो दिवपाक जायो. तशीच आमची हे आज हे जी पेपरार येयला वार्ता येयल्या त्या हेजेर आमी संघटना रोखडी मिटींग घेतली आनी त्या हितून आमी सगळे बसून चर्चा करतले आनी मागीर वचून आमी सीएमाक मेळोन आमचे जे कितें आसा प्रश्न ते आमी सीएमाक सांगतले. तेणी म्हटलें कितें फक्त ऊस आहा तांकांच हाडून तेंच्यांनी ऊस हाडून घालचो आनी तांकां मेळटलें म्हणून. हेजेर क्लियर केल्लें ना की जी पयलीं जशी मेळटाली फार्मरांक, जे म्हणजे भाजी लायताले तांकां मेळटाले आनी ऊस लायताले तांकां मेळटाले, तशें ना. म्हणून ते आमी त्या हेजे बद्दल आमी चर्चा करून मागीर आमी ते मेळटले आमी सीएमाक किंवा एग्रीकल्चर डायरेक्टराक आनी मागीर आमी तेजो विचार करतले. केन्ना पर्यंत मिटींग घेतली तुमी? मिटींग आमी फुडल्या आठवड्याक रोखडीच घेतली मिटींग. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. रावणफोंड वाठारांतल्या एका फ्लॅटाच्या बेडरूमाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात फ्लॅटान आशिल्लें सगळें सामान उज्यान लासून काबार जालें. उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. पूण शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. आमकां 13 hours कॉल आयली आनी फ्लॅटान फर्स्ट फ्लोराचेर उजो पेट्टा म्हणून आमकां कॉल आयली. इमिडिएटली आमची मडगांव फायर स्टेशना वयल्यान गाडी टर्न आउट जाली. क्रू आयलो आनी पयले वयर फर्स्ट फ्लोरार उजो पेट्टालो. सो जेन्ना तेंच्यांनी इमिडिएटली फायर फायटींग स्टार्ट केलें, उजो पालयलो. वयर वचून पयल्यार तेंचो बेडरुमान उजो पेटलेलो आनी अजून एक्झॅक्ट कॉज ऑफ फायर कूड नॉट बी असर्टेंड. पण म्हणजे शॉर्ट सर्कीट ना जाल्यार थंय आयर्न म्हणटा ती चालू दवरलेले. सो आजुनूय कॉज ऑफ फायर कितें आसलें सारकें हें जावं ना. तांचो चडशे पळयत पळोवपाक गेले जाल्यार इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटाक लागून नाल्यार कितें जालें थंय उजो पेटलो अशें दिसता. कोळ्ळे दाबाळ एका सुकिल्ल्या व्हाळाच्या पात्रांत मेल्लो गोवो सांपडलो. व्हाळांत तो उदक पिवपाक गेल्लो तेन्ना चिखलात पांय मुगरून एक वेळ ताका मरण आयलें आसूं येता असो अंदाज थळाव्यांनी उक्तायला. गोंयांत रस्ते अपघातांनी आनी हेर कारणांनी रानटी जनावरांक मरण येत आसा. आतां अशीच एक घडणूक कोडले दाबाळ घडल्या. कोडले हांगा सोमनाथ देवळा फाटल्यान सुकिल्लो व्हाळ आसा. ह्याच सुकिल्ल्या व्हाळाच्या पात्रांत हो मेल्लो गोवो सांपडला. उदक पिवंक गेल्ले कडेन तो रेब्यांत अडकून मेला आसूये म्हूण प्राथमीक अदमास आसा. तपास चल्ला. आयज थंय गवरेडो मेल्लो. वास येवपाक लागलो मरे आनी आमी थंय पळोवपाक गेले. पयल्यार थंय व्हडलो गवरेडो आसलेलो. कसो मेलो सो दिसता? तो उदक पिवपाक गेल्लो दिसता. थंय पडून मेलो दिसता. सो पांय भितर चिखलान उरले. हय हय. ओके. सो आतां कोणा तुमी कळयला बी? आतां थंय एकल्या सांगलेले रेव बी हाडून ते पुरय म्हणला कोणें तरी. ओके. हांगा एक गोवो कितें व्हाळान पडला म्हणून आयकलां. हय, हांव देवस्थान कमिटीचो राघोबा गांवकार, ह्या सोमनाथ देवस्थानाचो अध्यक्ष. म्हाका जाले 3 दीस जाले थंय मातसो वास येतालो म्हणून आयज आमी बेश्टे फाटल्यान एक 2-3 जाण दिपक गांवकार, सागर गांवकार अशे पळोवपाक गेले खंय बाबा हे वास येता. कित्याक हांगा देवळान आमच्या हॉलान जी आसा लग्न समारंभ बी जाता म्हणटकूच लोकांक ती घाण येतली म्हणून आमी पळोवपाक गेला. थंय पळयल्यार फाटल्यान एक शेतान व्हडलें जनावर अशें दिसलें म्हणून पळोवंक गेल्यार पयल्यार गवरेडो. म्हाका दिसता तो वयर धडेर रावन तेणीन जंप मारली पळोवपाक लागून. त्यान दलदल जाल्ल्या कारणान ते शेजागोवाचे हे सगळें रेबो बिबो व्हांवन ताका दलदल आसा सामकें. आनी मातसो पावस पडल्या कारण मोव आसलें न्हू ते
भितर तेजे फुडले पांय मुंगरोन उरलो तो आनी तो आतां वास मारता म्हणून आमी थंय पळोवंक गेल्यार पयला गोवर येडो म्हणून मागीर आमी ते संबंदीत अधिकारी म्हणल्यार पयलीं आमी सरपंचाक इन्फॉर्म केलें आनी सरपंचान म्हाका दिसता तें आतां फुडें कळयल्लें आसतलें म्हणून पयलीं कितें भोंवतालो बीन हांगा पयलीं हांगा भोंवन आमच्या फाटल्यान सुद्दां असो येतालो हे खोपी फाटल्यान भाजी बिजी तांबडी भाजी आसता ती सगळी खावन करून उडयतालो लोकांक केळी निरपणस बिणस कांय दवरिनासलो. ओके लास्ट केन्ना पळयल्लो अंदाज लास्ट अंदाज म्हाका दिसता एक 8 दीस पयलीं आमी पळयल्ले का 8 तारखे वचत आमच्या फाटल्यान असो येवन ते सायडीन येवन माडयो बिडयो म्हाजे ओडून सगळे हें करून गेल्लो. तेजे नंतर दिसोना त्या नंतर आमकां दिसना म्हणून आतां 2-3 दीस पयलीं वास येयलो देवळा कडेन आतां तो सामको चड वास येवपाक लागलो म्हणून आयज आमी ते पळोवपाक गेले थंय. कोडली किल्लपाल ह्या गांवांत आशिल्ल्या सोमनाथ मंदिराच्या फाटले वटेन एक सुकलेलो व्हाळ आसा आनी ह्या व्हाळांत कांय दीस पयलीं एक गोवो रेडो उदक पिवपाक येयल्लो कसो दिसता आनी तेजे आतां स्थिती पळयत जाल्यार तेजे दोनी फुडले पांय आसा पळय ते दोनी चिखलांत रुजलेले आसा आनी तेका लागून तेका वयर सरपाक मेळ्ळें ना कारणान तेजो थंयच मरण येयल्लें आसा. आज सकाळीं स्थानीक लोकांक वास घाण येवपाक लागली आनी तेका लागून कांय भुरग्यांनी हांगा येवन पळयलें तेन्ना कळ्ळें की गोवो थंय मेल्लो आसा म्हणून. कोडलेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. फांतोड्या पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात जाल्या. उदका स्रोत खात्या वतीन शुक्रारा जिल्लो न्यायालया समोर आशिल्ल्या व्हाळांतलो चिखोल काडपाचें काम चालू केलें. ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हाणें थंय पळोवणी केली. त्या वेळार ते हजर आशिल्ले. ह्या वेळार विजय सरदेसाय हाणें मडगांव पालिकेचेर टिकाय केली. मडगांव पालिका पावसा पयलींची कामां करपाक पुराय अपयशी थारल्या अशें फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसायन म्हटलें. 4 ते 5 दिसां खातीर पालिकेन फक्त 8 कामगारांची वेवस्था केलेली आसा आनी ही वेवस्था अपूर्ण आसा. ताका लागून गोवा फॉरवर्ड पार्टी आतां फुडाकार घेवन सगळ्या प्रभागांनी पावसा पयलींची नितळसाण सुरवात करतली म्हणून फांतोडेचे आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. ह्या खातीर हेल्पलायन क्रमांक लेगीत तांच्यांनी जाहीर केल्लो आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडच्यान आमी वर्सावळीचें डिसिल्टिंग करतात ते भशेन ते हांगा आमी सुरवात केल्ली आसा. डिसिल्टिंग करतना जे बिल्डिंगेंतल्यान डायरेक्ट डिस्चार्ज गटरांनी जाता तेच्या खातीर म्हाका दिसता की काय जाल्लें आहा मागीर फुडें ही आल्गी वर्सावळीची तीच कंप्लेन. आतां सिवरेज SPDA मार्केटांत पावल्या हांगा हे वर्सा तशी आमी पावयता ताजे मागीर सगळ्यांनी ती डिस्चार्ज जावंक जायना. दुसरें म्हणल्यार म्युन्सिपालिटीन जें कितें ठरयलां म्युन्सिपालिटीची प्रायोरिटी तुमी पळयल्या. म्युन्सिपालिटीन डिसिल्टिंगाक आनी प्री मॉन्सून प्रिपरेशनाक इतलो फोकस करूंक पावस येवचे पयलीं जो फोकस जाय तो म्युन्सिपालिटी कडच्यान जायना आनी म्युन्सिपालिटीन तें क्लीन सारकें करूंक ना. कावन्सिलरांचो इश्यू असो आहा की आतां 4-5 दीस लेबर 8 लेबर दिले तांचे वॉर्डांनी कामां जावंक ना. सो ताजे खातीर आमी पर्सनली आमचे ओन पयशांनी आमी पूर्ण फांतोर्डान हें डिसिल्टिंग करतले जंय कावन्सिलरांक जाय तो. जंय आमचे कावन्सिलर ना थंय हांव नागरिकां कडेन मागता की तांणी आमची हेल्पलायन 8888411111 ह्या नंबराचेर सांगचें की बाबा हो जाग्याचेर क्लिननेस करपाक जाय तें आमी करूंक लागतले. सो सगळ्या वॉर्डांनी आमी आयच्यान सुरवात करतले आनी हें डिसिल्टिंग WRDचें आमी करतले. सो म्युन्सिपालिटीचे प्रायोरिटी ज्यो आसूंक जाय त्यो म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीची प्रायोरिटी क्रिकेटीचेर पाविल्लो आहा आनी खंय पाविल्लो आहा. सो ताजे खातीर आमची प्रायोरिटी पावसाचे पयलीं क्रिकेट आमची प्रायोरिटी पावसाचे पयलीं प्री मॉन्सून कामां करप, डिसिल्ट करप, ड्रेनेजीस, रस्त्याच्या सायडीन गटारां क्लीन करप आनी रस्त्यार जे फोंड पडल्यात ते आमी बेगीनच्या बेगीन रिपेर करतले. 18 तारखेच्यान तें काम इलेक्ट्रिसिटीक बंद करपाचो आदेश आयिल्लो. सो बिटवीन दॅट टू द मॉन्सून टायम आमी हे पॅच वर्क कंप्लीट करतले. तर आमचो फोकस आसा. कुंकळे नगरपालिकेचो सर्वर अचकीत डावन जाल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली. ऑनलायन सेवा ठप्प जाल्ल्यान कर भरपाक लोकांक वरांची वरां लायनीक उबे रावचे पडिल्ल्यान थळाव्यांनी कुंकळे नगरपालिकेचेर तिडक उक्तायली. ह्या विशीं संबंदीत अधिकाऱ्याक प्रश्न केले तेन्ना तांचे कडल्यान स्पश्ट जाप मेळूंक ना अशें थळावे सांगतात. ऑनलायन सेवा बेगोबेग सुरू जावंक ना जाल्यार
कराचेर एक्स्ट्रा चार्जीस भरचे पडटले म्हणून थळाव्यांनी खंत उक्तायली. बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधिता कडेन केल्या. टॅक्स भरपाक सर्व डावन आसा म्हणून डावन ना आमी काल वयल्यान डावन जाला ते दिसा मनीस हांव मेकानिकान काम करलो स्टार्ट केलो तेगे गव्हर्मेंट न्हू आमगे होल ह्या न्हू ते गव्हर्मेंट BSNL ते लोक एकू बारा येतात तेच म्हयन्यार एक दोन म्हयने येना ते मागीर कांय ना टॅक्स भरपा म्हणून येयलो म्हणजे ट्रेड टॅक्स भरपा येयलो ट्रेड टॅक्सा सगळी लायन लागलो आहा पेमेंट करपाक फाल्यां 2 म्हयने जाले आतां एप्रील मे मार्चा सावन येता एप्रील मे तरी कांय ना सर्वर डावन एवरी टायम येयलो 3 दीस जाले दिसता थर्ड टायम आनी आतां टॅक्स भरपाक मेळना म्हाका आयज जी म्युन्सिपालिटीची बायमांडली मिटींग बी चलता मिटींग आसा थिंगा आनी ती मिटींगेर थिंगे रेजोल्युशन जायते आहा हें आहा तेंगेलें रेजोल्युशन घेवपाची एजेंडा आहा तेंगेलो एजेंडा आज CMाक आनीक LOP कितें तरी टँक्स बी फॅसिलिटी कितें तरी आहा तेंगेलें हांव नाका कित्याक म्हणून बरें काम केलां आनी CMान बरें सपोर्ट केला LOPक आनी LOPन बरें काम केलां अशें दिता ते म्हाका जाल्यार काम केल्लें कांय दीस पडना जशें मनसुरान सांगलें ते भशेन फाटीं आतां 5 वर्सां जातलीं 2020 इलेक्शन जालें न्यू कावन्सील फॉर्म येयल्लो तेन्ना कावन्सील जेन्ना इलेक्ट जाल्लो त्याच दिसाक युरीत मागे बरो हम तुम्हारे साथ है और नारे चलताले युरिया मुखार गेलोच कावन्सील फॉर्म जाल्यार पूण तेजे फाटल्यान 5 वर्सांनी कावन्सिलान एक फातर हिंगाचो थिंगा हालयलो अशें पूण आमकां दाखोवचो. आयज हांव कुंकळे म्युन्सिपालिटी आसा एक टॅक्स भरपा म्हणून येयल्लो थंयल्यार हिंगा टॅक्सा लागून लायन इतली वाडलो आहा हिंगा सदांच सर्वर डावन आनी हें डावन म्हणटाय 4.5 वर्सां जालीं कावन्सिलर आतां हे कावन्सील येवन थोडे जाण म्हणटा आपूण हेगे सपोर्टर कावन्सील सपोर्टेड बाय LOP कुंकळेचो आमदार पण हिंगाची उदरगत ह्या म्युन्सिपालिटीची उदरगत कांयच जाली ना मातशें दाखयल्या कळटलें वयल्यान खपटी पडपा लागला सगळे कडेन फावंडेशन स्टोन जाता हिंगा कुंकळ्या बरे फावंडेशन स्टोन जाता हॉटमिक्सा लागून नाल पडोवपा जाताय बरे हॉटमिक्सा लागून हॉटमिक्स घायले आहाय चकाचक जाले स्टेटा BJP सरकार रावन सेंट्रल LOP आसून पसून हिंगा बरें काम जावपा लागलाय जावं फुटसाल जावं आनी क्रिकेटा बरें काम जाताय पण ही म्युन्सिपालिटी शिफ्ट जायना म्युन्सिपालिटीचो प्रोविजन आहा आमगे बिल्डींग बांदलो आहा बिल्डींग आसून पसून ते बिल्डिंगे आजून पसून शिफ्ट जावपाक इतलो टायम आनी सर्वर म्हणटा तो इतलो डावन जालो आहा हिंगा एकल्याक टॅक्स भरपा लागून ही लायन आज हो मेया म्हयनो एक्चुअली मार्च एप्रिला टॅक्स भरप आसता पण मेया पसून आजून पसून टॅक्स फारीक करपाय कित्याक हेंगे सर्वर डावन जावन आज हें मागीर टालाव कोण फारीक करपाचो आमीच फारीक करपाचो. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. मराठीन एक सुभाषित असा, उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी. पण नोकरी एक फायनान्शियल स्टेबिलिटी, एक आर्थिक स्थैर्यता दिता